जॅक सिकेराच्या पुतळ्याचो मुद्दो हो स्क्रिप्टेड तियात्र आशिल्लो आनी हातूंत सगळ्यांनी बरो वांटो घेतिल्लो। हाची मुखेल सुत्रां मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी मंत्री विजय सरदेसायान तयार केल्लीं। एक अध्यक्षपद आनी 4 फायली पास करून घेवपाक जॅक सिकेराचो पुतळो मंत्री विजय सरदेसायान मुखेलमंत्र्याक विकलो काय म्हूण प्रश्न काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान केला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगीश आनी निलेश परवार। काल जेन्ना 21 दिसाक ग्रेटर पणजेची PDA आनी थंय स्पीकर ही सगळी जी रेजोल्यूशन आसा पुतळ्याची ती सायडीक दवरता, 21 दिसा जाता। सो हातूंतल्यान एक प्रश्न निर्माण जाला आनी तो प्रश्न विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे लिडर आनीक गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जाणी ही स्क्रिप्ट सगळी बरयल्ली। सो गोवा फॉरवर्ड पार्टी कडेन आमी हो एक प्रश्न लोकां तर्फे विचारता, कारण लोकांक हो खूब प्रश्न पडला की हे सगळे जे डॉक्टर जॅक सिकेराच्या पुतळ्याचे जे सगळो तियात्र घडोवन हाडलो, लोकांक अशें दिसपाक लागला की डॉक्टर जॅक सिकेराचो पुतळो गोवा फॉरवर्डान BJPक विकलो। आनी कित्याक विकलो? एक चेअरमॅनशीप आनी 4 फायली। हो प्रश्न सगळ्या गोंयकारांक पडलेलो आसा, आमकांय पडलेलो आसा आनी तो प्रश्न आमी गोवा फॉरवर्डाचे सर्वसर्व बाब विजय सरदेसाय हांचे कडेन आमी विचारपाक सोदतात की हो प्रश्न गोंयच्या लोकांक पडलेलो आसा की तुमी डॉक्टर जॅक सिकेराचें सगळें नाटक रचून हाडून तें शेवटाक डॉक्टर जॅक सिकेराचो पुतळो तुमी BJPक एक चेअरमॅनशीप आनी 4 फायली पास करपा खातीर तुमी BJPक विकले म्हणून। आयज गोंयभर हेजीच चर्चा चालू आसा आनी लोकां तर्फे हो प्रश्न जो लोकांनी उपस्थित केल्या काल पासून ते आमी ह्या लिडरांक विचारपाक सोदता आनी तांचे कडेन स्पश्टीकरण मागपाक सोदतात की तुमी अशें केलें काय म्हणून, जो दुबाव आयज लोकां भितर निर्माण जाल्लो आसा। जॅक सिकेराच्या पुतळ्या खातीर आमी खंयच्याच थरार वयतले म्हणून, म्हणजे तेंगेलो खंयच्याय थरार म्हणल्यार हो PDA ग्रेटर पणजी PDA आनी तेजी चेअरमॅनशीप हो एक व्हडलो प्रश्न गोंयच्या लोकांक पडटा। म्हणजे 1 म्हयन्या भितर तुमी जॅक सिकेराचे पुतळ्याची तुमी डील केलें ऑलरेडी, डील ऑलरेडी जालें जॅक सिकेर पुतळ्याचें, असो प्रश्न आमी गोवा फॉरवर्डाच्या लिडरांक ठामपणे विचारपाक सोदतात आनी तेजी जाप आमी अपेक्षा धरतात बाब विजय सरदेसाय रोखडीच गोंयचे जनतेक दितलो।